But I would like to tell the people of my constitution and my voters that my visions are God. I would love to help you people. There are a lot of things which are written on the manifestos. I would love to deliver them with the help of you people. Like you people will be the people who will put me in front of you and make me win and represent me as a person. So my visions are good. There are a lot of issues like garbage issues. There is less of water supplies. There are a lot of projects which are coming up, which are people are really not happy on it. Like double tracking, then a lot of hotels and all, everything are coming and all, which are people are really not happy about it. I will raise my issues and I'll be with the people to oppose it or something whenever they need me and all. And it will be a huge thing for me, like a huge responsibility for me. I want your people to be backing up with me, and I would like all the voters to come in front and vote so that you get the proper candidate. So who thinks about the people and be with the people, not like the people who is like our MLA who is not being supportive to the people. That is my vision. Recently, गांवचो प्रोफेशनल एडुकेटेड भुरगो तरणाटो जो सोशल एक्टिविटीज करपाक मुखार आसता, कल्चरल जावं या स्पोर्ट्स जावं, तेणेन आयज आमच्या इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टीन अमित पाटकरान आनी CLP लिडर युरी आलेमावान तेका आयज टिकेट दिलेली आसा आनी आयज तो तेजो नॉमिनेशन फायल करता. आनी आमी आमचे गांवच्या लोकांक कोर्तालीच्या, केलोसीच्या, कासावलीच्या, आरोसीच्या आणि बोगमोलोच्या लोकांक सांगपाक सोदता की कुठ्ठाय डिफेक्शन जावं ना. कसलीच डिफेक्शन पळय जालेलें आसा ते इंडिव्हिज्युअलान केलेलें आसा, पार्टीन करूंक ना. पार्टी ही मोर देन 100 year ओल्डाची. ही पार्टीन आमकां इंडिपेंडन्स दिलेलो आसा. ह्या पार्टीन आमकां ही आमची कॉन्स्टिट्यूशन दिलेली आसा. सो ही पार्टी खंय वचपाची ना. सो आमी एक बरो कॅन्डिडेट घातलेलो आसा. आमचो आतां जो गांवचो MLA पळय आहा तो इंडिपेंडंट आसा आनी तेणेन BJPक हें दिला, तेको दिला. हांव विचारपाक सोदतां BJPक की BJPचो कॅन्डिडेट कोण? ह्या तुमकडेन ST समाज लिडराक कोण तुमकडेन ना काय? और फकत ST लिडरांक ह्या समाजाक तुमी यूज करता अशें आयज दिसलेलें आसा. कित्याक BJPन अजून पासून एक कॅन्डिडेट घालूंक ना. सो लोकांक पिश्यांक काडपाक हे पार्टी पळय आसा येयलेली आसा आनी गांवच्या लोकांक खबर आसा की दुसरी पार्टी पळय बसलेली आसा ते कित्याक लागून बसलेले आसा. तेंच्यांनी वीक कॅन्डिडेट घातलेलो आसा. असेंब्ली इलेक्शनाक लागून काँग्रेस पार्टीचो वोट कोणेन डिवायड केलो हे सगळ्या लोकांनी चिंतपाक जाय. आनी हेच इलेक्शनाचे ऑब्जेक्टीव आसा. हे सगळे दुसरे पार्टी पळय बसलेले आसा which have no recognition in fact, ते फकत वोट फोडपाक परत येयलेले आसा. यू सी दॅट असेंब्ली इलेक्शनाक वोट कोणेन डिवायड केल्लो. आतां RG आसा. RG जी आसा एज ऑफ डेट कुठल्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन कसलो इश्यू घेतलो तो पयलें सांगा. फकत वोट फोडपाचें काम RGन केलेलें आसा. आनी परत RGक हांव एलिगेशन करता की जशें तुमी डेप्युटी स्पीकर जो BJPचे कॅन्डिडेट तुम्ही पळय सपोर्ट करून तेका निवडून हाडलेलो आमचो जोशुआ पळय आसा, परत तुम्ही इन कनायमन्स विथ द BJP परत बसलेले आसा. तुमची कापासता जाल्यार यो फुरसा कोणेन सोपूत घे आनी सांग हें खरें फोट म्हणून. हांव इतल्यान गोंयच्या लोकांक सांगता एब्सोल्युटली RG इज कंप्लिटली बॅक्ड बाय BJP not because they have clearly shown that deputy speaker election they have supported the BJP candidate. What else we need to know? It's very clear, and they divided the votes only of Congress. तेका लागून आयज 10 कॅन्डिडेट पडलेले आसा काँग्रेसान. काँग्रेस गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाचो. सो इट वॉज RG मनोज परब who is a Dalal of Satish Doan and BJP. we are rebuilding the Congress. तुम्ही पहिला कितें चल्ला ते what happened in the last few days, defection जाले
and म्हाका दिसता इंट्रोस्पेक्शन what happened was good. कचरो आशिल्लो, garbage आशिल्ली ती गेली, and we want to rebuild, and that is why we are inducting new blood. आता हो कॅन्डिडेट आमचो पळय आसा फॉर कोर्तालीम जिल्ला, वालेन बार्बोजा, इज अ यंग मॅन, इंजिनियर बाय प्रोफेशन. तो आपणाची ओन बिझनस चलयता, एंड आय थिंक सो ही इज द फ्युचर. आनी अशें करून आमी गोंयभर अशें we want to induct new blood and rebuild the Congress. And we appeal to all the voters that a clean candidate dila, young candidate dila, educated candidate dila, taka vote करचो. कित्याक we know the opponent is BJP, which is already indulging in horse trading, money power, muscle power, official machinery use करता, and plus they have put RG for splitting the votes. So we appeal, let us vote for a new clean candidate. How you